वेलसांव दर्यादेगेर ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट जाल्लो थंयचे गांवकारांक नुस्तेकारांक नाका। केंद्र सरकाराचे सुचोवणे उपरांत गोंय सरकारान वेलसांव बीच ह्या पायलट प्रोजेक्टा खातीर सुचयल्लो। मात आमदार सरपंच ते नुस्तेकार कोणाकूच हो प्रोजेक्ट आयिल्लो नाका। प्रोजेक्ट कन्सल्टंट शुक्रारा प्रेझेंटेशन दिलें, लोकांक ते मानवल्ले ना। ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट तो ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट म्हण तो कसलो तो आमी तेणे आज आमकां हांगा जर दाखोवपाक जाल्यार तो प्रोजेक्ट आमी दाखयता आसतना ते प्रोजेक्टान पळय आहा ते सगळे आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक काबार करपाचें आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हिंगा उरपाचें न्हू। आनी ते डिस्कस जाले आमगेले ते डिस्कसान पासून तो म्हणटा तुमी एक सायडीन रावाय म्हूण। जेन्ना वेलसांव पाली पळय म्हणटा ती आमगेली जमीन फकत 2 किलोमिटर 200 मिटर आहा। 2 किलोमिटर 200 मिटरां भितर आमी फिशरमॅन आहाय आनी फिशरमॅन फॅमिली ओल्ड एज 1000 सुमार फॅमिली आहाय। जेन्ना आमकां हिंगा रावपाक आमकां फिशींग करपाक हो जागो पावना आनी हे ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट हाडीत जाल्यार आमकां खंय रावपाचें आनी आमकां कशें जेवपाचें आनी आमकां कितें दिसकाळपाचें आमकां खबर ना। देखो आमचे ऑब्जेक्ट केला हें आमकां नाका म्हूण। आमदार सरपंच म्हणटा लोकांक नाका जाल्यार प्रोजेक्ट नाका। And these traditional fishermen do not use, fishing methods that are used by the fishermen on the other beaches outside our state. Okay? Now these fishermen, as they explained to Mr. Jalla, they fish and they move along in their boats. They move along with the nets to find the spots where they can catch, where the catch is. And that is where they cast the net, and once they cast the net and they pull the net, they move to the shore. And therefore, they need that stretch of the beach to park their boat after they've done the fishing. And therefore, if we ask them to vacate to a particular area on the beach, it will interfere with their fishing activity. And I think this we cannot allow, because we have to think of there are I think our stretch is 2.2 kilometers is the stretch of the beach, and along this stretch you have about 2,500 fishermen fishing. We cannot deprive these fishermen of their source of livelihood. आज मीटिंग जाल ते हिसपान म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट आमकां वेलसांव आमगे लोकांकूय नाका आनी म्हाका हिंग केसोय नाका। कित्याक लास्टा ते म्हादेव रिवरा भाशेन जायत आमगे उदक आमकां पिवोना जायत। प्रोजेक्ट कन्सल्टंट म्हणटा नुस्तेकारांक विश्वासान घेवन प्रोजेक्ट चालीक लायतले। So they may have their own different style of doing fishing. So we will work our project fitting into their existing setup. केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान राज्य सरकाराक खंयची एक दर्यावेळ ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट चालीक लावंक सुचोवंक लायिल्ली। सरकारान वेलसांव दर्यादेग सुचयल्ली। ब्लू फ्लॅग मान्यताय मेळिल्ल्यो दर्यादेगो नितळसाण आनी पर्यावरण पुरकतेचे बाबतींत संवसारीक दर्जाच्यो सुवाती आसतात। पर्यावरण प्रदुशणा विशीं खर नेम आनी अटी ह्या सुवातींनी पाळच्यो पडटात। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। भौशीक सुवातींनी सोरो पिवप आतां दखलपात्र गुन्यांव आसतलो, ते खातीर सरकार खंय कायदो करता। मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। ब्रेसारा पणजे पाटावेल्या कॉम्पोस्ट प्रकल्पाच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन ताणें गोंय नितळ दवरपाचो उलो मारलो। 26 जानेरा उपरांत रस्ते कुशीक डेब्री वाडोवपी ट्रकांचेर खंय एक्शन जातली। पणजे पाट्यावेलो कॉम्पोस्ट प्रकल्प सुरू जालो। थंय गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान भौशीक सुवातींनी सोरोपितल्यांचो विशय काडलो। No, we are working on, there is a provision made, but we are working on how to ensure that a common citizen does not suffer out. So we have come to conclusion that unless permitted, any public place where people have access, there will be no drinking permitted. That means unless there is a license given. Suppose you want to have a party here and license is given, marriage license, then there is no problem. But otherwise, where the people are permitted to go without any restriction, there can't be any drinking. So the police will public places. रस्त्या कुशीक डेब्री वडोवपी ट्रकांचेर खंय एक्शन जातली। पंचायतीक कोयरा विलाचो फंड वाडोवपाचो विचार चल्ला। काम करिना ते पंचायतीचेर खंय कारवाय जातली। रस्त्याच्या कडेक construction debris हाडटानी डंप करता। The roads looks ugly. काय बरे रस्ते केल्या, 6 लेन रोड केल्या
आनी ताज्या सायडीक हांव आतांच सांगता ट्रकवाल्यांनी जे कोण हाडून थंय उडयता पळय ते 26 तारखे नंतर तांचे ट्रक कॉन्फिस्टिकेट जावंक शकता, तांकां प्रचंड फायन पडूंक शकता एंड दे मे बी इवन फेसिंग प्रॉब्लेम ऑफ ट्रक बीइंग कॉन्फिस्टिकेटेड फॉर द क्रायम. लिटरिंग स्लोली 26 तारखेपासून जानेवारीच्या म्हणजे 27 तारखेपासून लिटरिंगाचेर आमी कॉम्प्रेहेन्सिवली एक्शन घेतले, इल्ले इल्ले करून वाडयतले आनी 30 मे पर्यंत हो लिटरिंगचो प्रोग्राम फूल स्केल चालू जातलो. 30 मे पासून 19 डिसेंबर पर्यंत पेनल्टी वाडटली, नवीन कायदो अस्तित्वात येतलो, 4 प्लांट आमी हे करता. अशें ल्हान ल्हान फॅसिलिटीज अनेक तयार जातल्यो. मशिनां आमी हाडून ल्हान पंचायतींक दिवपाची ठरयल्या. पंचायतीची जे पळय ग्रांट आसा ती ग्रांट 5 पटीन 4 पटीन आमी वाडोवपाचो हे आसा, पण त्या बरोबर परफॉर्मन्सूय जाय. पंचायत एक्टीन सुद्दां फरक आसतलो, चेंजीस जातले. जातूंच्यान जी पंचायत काम करिना पळय दे वील हॅव टू पे प्रायस फॉर इट. पाट्यावेल्या कॉम्पोस्ट प्रकल्पाचे उक्तावणाचे निमतान प्रकल्पाच्या वाठारात झाडां लायली. कार्यावळीक GSIDCचो अध्यक्ष दीपक पावसकार, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार, उपसभापती मायकल लोबो आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. मडगांव आक्या सरकारी प्राथमीक शाळेक रोखडेच नवे रूप मेळटले. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, शाळेची प्रिन्सिपल, GSIDच्या ऑफिसरांची बसका जाली. सुमार 1 कोटी मोडून शाळेत सुदारणा करपाचें थारलां. सुमार 300 भुरगीं ह्या शाळेत शिकतात. GSIDC ह्या शाळेचें काम करतली. हें वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन मारगांव पयलीं कसो. हाजो रिजल्टूय बरो आसता आनी हांवूय हांगा म्हजें कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्लें हांव सदां येवपी हांगा. सो तांचो कितें कितें रिक्वायरमेंट आशिल्लो काम करतात जाल्यार तांचो सगळो रिक्वायरमेंट मुखार आनी 10-15 वर्सां प्रॉब्लेम जावपाक जायना. ह्या दृश्टींतल्यान आज हांवें हांगा मिटींग आपयल्ली. थंय MD आयलो, GSIDCचो कन्सल्टंट आयलो, कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी स्कुलाचे प्रिन्सिपल आनी सगळे स्टाफ तेय आशिल्ले. आनी तांणी एक लिस्ट दिल्लें कितें कितें जाय तें आज हांगा डिस्कस जावन ते GSIDC एग्रीड टू इम्प्लिमेंट वॉटेवर दे हॅव सजेस्टेड. आनी इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. हांगा सिन्स हांगा परफॉर्मन्स स्कुलाचें परफॉर्मन्स बरें आसता आनी बिल्डींग तांणी एश्युरन्स दिलां की दीस वील बी वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स. म्हणजे अशें आमी काम करता अशें एश्युरन्स तांणी आज कॅटेगरिकली दिलां. खूब तेंप जालो न्ही, कांयच करूं नाशिल्लें तांणी. मागीर ते GSIDCचें टेंडर काडिल्लें पळय तातूंत तें सगळें कितें कितें करपाचें आशिल्लें. तांचो रिक्वायरमेंट आतां मातसो वाडला. काम चलता म्हणटकीर तांकांय दिसता की आनी मातशें कितें जावचें. फॉर एग्जाम्पल बारीकशी एक ल्हानशी शेड जावची म्हणटा, टॉयलेट मातशें चलयां खातीर आनी एक्स्ट्रा जावची. अशें तांचें बारीक बारीक टॅक्टिकल अशें काम करता अशें तुका तांच्या लक्षांत येता की आनी मातशें कितें गरज आसा. म्हणटकीर त्या खातीर ते कॉरस्पॉन्डन्स करून ती प्रॉब्लेमां सॉल्व जायना. सो वी सेड दॅट वील डिस्कस जॉयंट मिटींग घेवन एका मिटींगेकच काबार करया अशें. कॉस्ट कितले जाता? कॉस्ट तांचो ओरिजिनल कॉस्ट आशिल्लो 89 लॅक्स. सगळें म्हाका दिसता मेंटेनन्स बी तांणी सांगलें त्या कोता. आतां हें तांचो डिमांड आसा तो समवेर लायक 25-27 लॅक्स एडिशनल. पूण दॅट दे ऑल्सो सेड दॅट इट इज दे ऑल्सो एग्रीड इन प्रिन्सिपल टू डू इट. ग्रावंड आसा थंय मुखार तांचो. तांचें कितें आसा तांचे सायडीक एक जागो आसा. तांचें म्हणणें कितें तो जागो घेतलो जाल्यार आमकां आनी बरें पडटा. पूण तो जागो प्रायवेट सो तो इट इज अंडर डिस्प्यूट. सो वी हॅव सजेस्टेड दॅट वील टॉक टू द ओनर्स एंड सी. Students, we have got nearly 300 students in this small space. So when GSIDs took up this work, they felt, my teachers and parents, they felt that we should get this benefit of this because of space we cannot conduct so many activities. But then parents and all now it looks like that the work will, that whatever the plans are, whatever for our future school, that will be achieved. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.